आम्ही असा राण्याचे जुवे बार्देश तालुक्याच्या नादोड्या पंचायतीच्या अंडर येता हे राण्याचे जुवे रेवाड्या आणि नादोड्याचे जुवे आणि स्पेशली जे गणेश चतुर्थीचे दीस आसा आणि गणेश चतुर्थीक हांगा एक हो राण्याचे जुवे हे ऐतिहासिक गांव जे पुर्तुगेजा विरुद्ध बंड केल्ले रावजी राणे यांचे हे गांव म्हणजे गांव म्हटल्यार हे आयलंड हे जुवे आणि हांगासर चतुर्थीच्या काळान प्रत्येक घरांनी वेगवेगळे देखावे करतात। हे देखावे हलते दुलते असताना आणि हांगासर स्पेशली जे गणपतीच्या दिसांनी त्या 5 दीस जे गणपती असतात त्यांना सगळे हजारांनी लोक येतात आणि हे देखावे पळयतात। ही परंपरा 400-500 वर्सांच्यान सुरू आसा आणि दुसरे जे मेन जे राणे आसा रावजी राणे यांचो हांगासर वाडो आसा आणि तेंची जे कुटुंब आहा हे सगळे कडेन वेगवेगळे थंय विखरलेले आसा आणि ते प्रत्येक चवथ किंवा तेंचे जे कितें सण वार आसा ते हांगासर येवन सगळे कुटुंब तेंचे येवन हांगासर साजरे करता आणि ह्यो जे राण्याचे जुवे हे ऐतिहासीक जो आयलंड आसा हांगासर प्रत्येक चवथीक हांगासर हजारांनी लोक येतात ते येतात म्हणून सांगपाचो म्हणजे ऐतिहासीक जे हांगासर आमी आतां दिसता तो हो ब्रीज आसा आणि ब्रीज हो गेल्या 30-40 वर्सां पयलीं बांदलो पण त्याच्या पयलीं हांगासर रेवाड्यात तार आसली त्या तारींच्यान जे भावीक आसले जे चित्रां पळोवंक येताले ते हांगासून येताले तार येताले तारी वचून ते जुव्याले धारगळचे बघून आणि ही तार आसली त्या उपरांत मागीर हो ब्रीज जालो आणि ब्रीज जालो ताका लागून खुबशा जे चित्रां पळोवंक तांकां खूब तेचो फायदो जालो आणि ह्या जे 2-3 वर्सां पयलीं जे उदक येयल्लें हांगासर तेन्नाय बी हांगासर ते खूब तेंचे घरांक खूब हें जाल्लो आणि त्या लोकांच्यो डिमांड आसा की हांगासर तो ब्रीज जालो आणि जी हें आहा तेंचे प्रोटेक्शन निर्मित ते बी तेंचो त्या लोकांचो हें आहा की तेन्ना एक बरें ऐतिहासीक अशें स्थळ हें जातलें। चतुर्थीच्या तुमकां हार्दिक शुभेच्छा। हांव माजी आमदार आनी माजी डेप्युटी स्पीकर वाळपय पूण आमचें घर मेन घर जुव्या हांव आसा आतां राण्याच्या जुव्यार आसा हें मेन घर कळ्ळें। हांगा सांगपाची म्हणजे परंपरा म्हणजे राण्याचे जुवे म्हणटा हांगासर आणि आमचें राण्याचें घर आसा हांगासर आनी गणपती व्हडलो आहा सगळ्यान व्हडलो गणपती म्हणटा तसो कळ्ळें। जवळ जवळ म्हायती प्रमाणे म्हाज्या हांगासर 28 घरां आसा आणि हें आमचें जें घर आसा हें मूळ घर आमचें। आमी आतां वाळपय रावता खरें कितें म्हाजो जल्म वाळपय जाला पण तेज्या पयलीं मूळ घर आणि आमी हांगासरूच पारंपारीक आमचो सगळ्याचो गणपती म्हणजे आमचे नगरगांवचे आमचे वेळग्याचे लोक आसा आमचे चुलते बिलते सगळे ते हांगा येताले आनी तसो साजरो तसोच उत्सव हांगासर आमी सगळे आतां आमचे चुलत भाव आसा वेळग्याचे ते बी येयल्ले आसा सगळे मोठ्या संख्येन म्हणटा तशें आसा आनी बरे तरेन उत्सव साजरो जाता। गोंयची सांगपाचें म्हटल्यार हांगासर सगळे कडेन चित्रां आसता म्हणजे डेकोरेशन आसता आणि ह्या डेकोरेशनाक लागून लोक भरपूर येता जुव्यार आमच्या पांय लागता। ही पुण्यभूमी अशी आमी मानता आणि आमी सदांच म्हणटा ते हांगासर आमचे राष्ट्रोळी देव आसा हांगासर कितें वयर आसा आमचे कितें मंडप आसा आणि पारंपारीक जे आसा आनी खाशे जे आसा हांगासरले राणे आमचे ते आमकां सदांच सहकार्य करता। आतां 5 दिसांचो जेन्ना गणपती पायतले तेन्ना भरपूर गर्दी फोग भरपूर लायतात कळ्ळें आनी अशे तरेन हो उत्सव जाता। चांगलं पे करता आणि ते वेळाचे लोक सर्व छान प्रमाणे करतात। कोणाकडे काय असं नाही आहे प्रत्येकाच्या घरी काही नाही असतात आणि उत्साहाने करतात आणि लोक किती वर्षानुवर्षे आमच्याकडे आले असतात वर्षानुवर्षे येऊन जातात पाय लागतात त्यांचे आणि सर्व प्रकारचं आणि याच्यामध्ये सर्वात मोठे आमचे राणेकर त्यांचे कुठे काही नाही झालं ते राणे म्हणजे सर्वात मोठे त्याच्यावरून आमचं सगळे चाललेलं जुनंपासून तसं आहे आता पण तेच चाललेलं आहे आणखी एवढंच बोलतो आहे। हांगाले जुयेचे डेप्युटी सरपंच आहा नादोरा गांवचे तेन्ना आमचो धाकटुलेशें एक आयलंड आसा जुये नांवाचें तेन्ना हांगा वर्सांच्या वर्सां हांगासर चित्रां करता प्रत्येक घरान चित्रां आसता तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतसून सगळ्यांक सांगूंक इच्छिता की आमचे जुयेर तुमी अवश्य भेट दिवन सगळे आमच्या जुयेची पळोवची आमचे कल्चर आमी कसो सांबाळून दवरला पळय तो आनी तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा दिता आणि तुमकां एक कळकळीची विनंती करता तुमी हांगासर येवची अवश्य आनी येवन आमची सगळ्यांची प्रत्येकाच्या घरान जे देखावे केल्ले आसता ते पळोवपाचे। सगळ्या गोंयकारांक
गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमचो हो राणेचे जुंवे हो गणपती एकदम प्रख्यात गणपती संपूर्ण गोंयांत आनी संपूर्ण देशांत. साधारण ही आमची 5वी पिढी हो उत्सव आमी साजरो करता. हो गणपती आमचो ह्या स्थानाचेरूच केलो वयता. आमचो श्री कृष्ण धुमाळ धारगळ हो आमचा कारागीर हो हांगा येवन तो गणपती करता. तेच्या पयलीं तेजे वडील, तेजे आजोबा, पणजोबा अशी परंपरा चालू आसा आनी ही आमची 5वी पिढी हो उत्सव आमी साजरो केलो वयता. रावजी राणेचें हें घर पोर्तुगीजां विरुद्ध ज्यांनी बंड पुकारले अशे हे रावजी राणे तांकां हांगा कामोर्ली येथे पोर्तुगीजांनी मारले अशें इतिहासीक वारसो असलेलें घराणें. ह्या घराण्याची परंपरा आनी ह्या गांवची परंपरा ही आगळी वेगळी आसा. हांगा जवळ जवळ सगळ्यांचे गणपती 5 दीस आसा. 28 घरां आसा. 150 लोकवस्ती असलेलें छोटेशें गांव आनी ह्या गांवांत हो उत्सव मोठ्या प्रमाणांत थाटामाटान साजरो केलो वयता. आमचो गणपती 5व्या दिसा 7 आमी भायर काडटा आनी तेच्या नंतर रथाचेर घालून हे सगळ्यांचे गणपती घेत आमी होळयेचेर सांगडाचेर हे गणपती सगळे दवरून संपूर्ण बेटाक एक प्रदक्षिणा काडून नंतर ह्या सगळ्या गणपतीचे विसर्जन केले वयता. असो एक वेगळो उत्सव ह्या राणेचे जुंवे गांवांत साजरो केलो वयता आनी हांगा हजारो लोक ह्या देखावे पळोवपाक वयता. हें वैशिश्ट्य म्हणजे प्रत्येकाच्या घरान हांगा देखावे केले वयता आनी आज तुमी पळयलां आसतलें प्रत्येकाच्या घरान वेगवेगळे देखावे केले वयता. पौराणीक सांस्कृतीक कल्चर हें आज पर्यंत आमी टिकून दवरलेलें आसा आनी ताका लागून हांव ह्या जुंवे वासियांचे आभार व्यक्त करता. तांकां धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी ही परंपरा आज पासून टिकून दवरल्या आनी गांवाची आगळी वेगळी ओळख तेंच्यांनी आज पर्यंत टिकून दवरला. स्टुडंटा खातीर राणेचें नियोजन हांव सामको. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.